पयल सुवाते सदांचे भाशे मुखेल खबरो ऐके मरे साय बाबोगोश गोंया अपुरबाये 2 सिटां 16 जाणांनी दिल्यो मांडले. भूंय जेवण म्हणटाय तें केन्ना एटेंड केलें तुमी? गोंयकारांदो हूंय मेल्याय रे. जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. म्हज्या मोगाचे अपुरबायेचे गोंयकारांदो, आयज हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. राव हांवें स्पीच कमेस केल म्हूण एलिसा बसत म्हूण समजशाय. साय बाबोगोश लांप्याव एलिसा बसल्या नॉर्थ आनी सावथ गोवा कॅन्डिडेट विथड्रॉ करून लांप्याव बसत जाल्यार आमी आनी कित्या जाय काय म्हणू हाय 2 सिटांचे तूंच बयस म्हूण. जोक्स एसायड म्हणटाय ते म्हणू आयज म्हाका तुमचो चड आनी चड उपकार, कित्या तुमगे बेडसावन आनी बरे मागण्यांनी हांवें 50 एपिसोड कंप्लीट केले. कितको मावू नको. बरें आतां पुराय खबरो ऐकाय. इना मिना मायना मो वोट मतलो मायचो गो कोणाकू. गोंयकारांदो शिडूक रावाय 7 तारखेर एलिसा वयल्याय ना रे. हांगे सुपुल्ल्या गोंयांकू जायते भाशेन पाचाताय. उद्देंतीचें नोकेत्र, रोम ऑफ द ओरिएंट, भांगाराचें गोंये आनी दुसरे वेगळे वेगळे भाशेन पाचाताय. ते कडे अलिबाबाको आसलो ते भाशेन 40 असेंब्ली मेंबर आसाय आनी 2 अपुरबाये पार्लिमेंटा मेंबरींचो काडू जाताय. जाल्यार ह्या 2 सिटांक लागून 8 16 दिन्या बैल झगडपाक ग्रावंडार भितर चल्याय. जा म्हूण तूं थोडे शेंप सुण्या भाशेन बोंकां घायन दामातले आनी थोडे आडाकुडके मेटाय काय रावन रावन निमाण आड्डिल्या ती तोंडां घेवन दामातले. बाकी बुरांटे कोणी असल्या तुम वोट घान पिड्ड्याक नाकाय. एक म्हळ्यार त्या भाजपाल्या दोतरान आनी दिल्लीवाल्यांनी एकठांय जायन ती मेणा बावली असो उबी करून दवरल्या गोंयकारां मुखार. पूण ते एक हाटीन चयल्या री. म्हाका आदल्या तेंपार आमगे घरा एक दये माजरा पील आसलो ते उगडास येता. ते आसन बँड हालोवन देर फेंती दाखूल मान वयताले. म्हाका ते माजरा पिला मातशें उगडास येयलो कित्या हें तेसली तोंड कोता. आनी कितेंय विचारल्यार सीएमान सांगेल न्हू काय म्हणटा हें पार्लिमेंटाकूय सीएमान घेवन वयता काय. दुसरो म्हळ्यार तो आतां ते दये हाडा मनशाचे धेंगशे घालूंक लागलो तो वास्को कापितां. आय चॅलेंज यू म्हूण सामको खराब जायन लोकांक सांगतालो. तो दये हाडा गोंया येयले त्या जाणां ते कोणें सांगो ना काय हेणे चॅलेंज मारलो आस म्हणू. तिसरो म्हळ्यार ती केन्नाय फुटबॉल हेणा आसलो पार्टीन कुट रे एकल्या साड सुबा उबो केला. तेज बरें म्हाका एक हाटीन चड दिसताय. तो मोतींक मुठ आसतलो आपण हुचके आसता देखो फुजां पळकाय म्हूण. ते पाटी अधिकाऱ्यान मरे कॅम्पेनिंग कोच सुवातेर आपणा नांवां घाण केले ते दुपा बसले. मध्य म्हणूं लागले आमी इंडिया एलायन्सा जॉईन जावपाक तयार आसाय. पूण तेणी डिमांड गायले ते मरे चिंतून लांप्याव होड होरपिपा लागलो. इरमाव तुमकां होरें त्या भाजपाल्या पार्टीवाल्यांक पिड्ड्यार करूंक जाय जाल्यार पयलीं जॉईन जावन मेरा भाशेन मागीर तुमगे कितें आहा तें बसून उलोवपा जायना. तेज उपरांत रोखडें कोण सोशल मिडियाचेर गायले तेंक हूंय बॉर्डरीचे बांपर पयशे दिल्याय म्हूण एलिसा झगडपाक. साय बाबोगोश देखून त्या लंडनकारांक पयशे मागपा सोडले. दुसरें कोण पेरगांव गायलें ती भाजपाल्यांगे बी टीम म्हूण आनी कापितांगे वोट फोडपा मुखार काडल्याय म्हूण. इरमाव हें आयकन मुज्जाय मोना दुब्बाव असो उपरासोला. होरें की म्हूण कित्या भाजपाल्या भाशेन हेवूय फकत काँग्रेसात आसताय. रागार जायनाका. काँग्रेसा वोट फोडून तुमकां दिसता तुमी जिखोन येतले म्हणू. हांगे नीज गोंयकारांनी मोन्ना प्रश्न उपरासताय तेंचे मातशें नियाड करूंक जाय न्हू. पूण तूं कितेंय सांग म्हाका पतून ते अपुरबायेन वाडयलो माजरा पील दोड्या कडेन येता. कित्या तो मडगांवच हुंदीरूय तेजे बरे बेस्त घुस्पाक लागला. तो हे दिसान चडसो दिश्टीपणां
तेगे मरे देव पासून आतां फोन घेयना कित्याक तो जुरा मेंदीन सांपेद्रो भाशेन नेगो गेलो ना रे. 2-3 वर्स पयलीं तेणे सगळे काँग्रेसा कॅन्डिडेटांगेन सगळ्या देवळांनी आनी इगर जाण भोंवडायलोले आनी आतां तो त्या माजरा पिला घेवन भोंवडायता. तेका चोयन देव पासून तोंड वांकडें करूंक लागले. आनी तूं कित्याक काय मू तो दोया हाडा गोंय येयला त्या दोणा ओ मडगांव सुंदर खूंय आसलो काय तुम कोणें चयलोलो दिसती पडो येस म्हणून. तेका खबर ना माजरा पिला केन्नाय स्मायल दिन हेटणा केन्नाय चुकोन दाखयलोय माताय म्हूण. हेका लागून मरे इरमांव लांप्यां त्या मडगांवच्या उंदरा एक एडवायस दिता. उंदरा म्हज्या मामा आनी हांव सांगता तुका ते माजरीच्या पिला लागीं खेळ मांडिनाका. काजाराचे उमेदीन बरोन तो यार रावला नवरो धो चड. त्या तेंपार सोयरीक येयल्या पुरमो मागतालो आवयस. त्या तेंपार चिंतना चिंतल्या आजून भितयल्या मुरगोटो लागोता. एक पावटी त्या शेजऱ्या मिलाग्री नांगे कुन्याद्या काजार जावपास म्हणून तेंगे घरा भूंय जेवणा आपयलो. रावा तुका चयल्या सारखे कर्नाटका राना पळय दिसताय. भूंय जेवण म्हणो केन्ना आयकिल ना. भूंय जेवण रे त्या तेंपार बार्देसकार भूंय जेवण म्हणटाले. आमी शाश्टिका ताका बिकऱ्या जेवण म्हणटाय. ते बिकऱ्या जेवणाक कितें हडे घात आसताली आतां भाशेन सांगो पासून लाज दिसता. पयर आमगे कॉलनी मरे ऑपोजीट बिल्डिंगा एक फ्लॅटांक म्हाका बिकऱ्या जेवणा आपयलो. म्हज्या वयगे कितें सांगतलो. बयसन कांतार म्हळें म्हाका कळना ती इंग्लिशी काय कोंकणी म्हूण. आनी निमाण घरां कितू लोक आसते मेजून स्विगीचे चायनीज जेवण ऑर्डर केले आनी तेंगे रुच नासलो बिकऱ्या जेवण जेन लांप्यां चिंतीत घर गेलो. साय बाबा गोश म्हाका आदल्या तेंपार जेवणा उगडास येयलो. पयलो सद्या घरचो दोकर बरो मोठ्या जायन येयलो ना जाल्यार तेका काजरां सामान दवरताली आनी मागीर शेजरांगे लेयतां सुद्दां मोवताली. मागी जेवणा सोरपातेल विंदालू पोक आसात पोक चोपसुई वळखासता विसोणां पोस्तां कालदीन शेवट्या तेंपडां कोडी कोताले. दुद्या वेडदूर बीफ शाकोती चिकन मसाला आनी जिन्नस परपरात रांदताली. लांप्यां सद्दां चिंतूंक पडटालो एसो फेस्ता एसो रांदप रांदून तरी पूण तेका बिकऱ्या जेवण कित्या म्हणटाय काय मू. शेजऱ्या मिलाग्री ना कुन्यादा जेवणा गेलो कडेन म्हाका माशेनान एक्सप्लेन केलें. बिकऱ्या जेवण मेल गेलो आलमा खुशाल करूंक जाताय आनी तेका लागून तेंच नांवान थोडे गांवचे कोट्ट्या भिकारी आपयताले. आनी जेवण घातताय मागीर शेजऱ्या आनी सोयऱ्यांकूय आपण नाक पासून जेवण धाडटाली. मुंगे माश्यान मरे एशे मनीस बरे रे सद्दां काजू दोंकपी. पूण त्या दिसा जेवणा गेलो कडेन मेजार आसलो बियरा बाटल्यो चोयन तेगे मेंदो मुयेलो कितें मुको जाणा. आपण बियर घेत म्हणून लागोले. पयलो गोंट मान हे दांत मारपा ओक्को देसा मरे म्हणून लागोले. मागीर तो गिलास दोंकून जात्री हे दम नासलो उद्दो असो म्हणून लागोले आनी ग्लास घेयलो. 5वो ग्लास पिवन जात्री तेन धोड मिठमिठाय बरो गत वयर सकल म्हजे इस्त मानू सगळ्यांक उज्जीरू हर्सा म्हणून लागोले. लांप्यां तुका आतां 18 वर्सां जाली तू काजार जावपा कोणा रावता. अजून कोणी नदरे पळोना रे जाल्या म्हाका सांग हांव पेद्रुती वा सांगोता आगशीच्यान बी कोणी मेठ जाल्या चोय मू. ते सगळ्या वजेर म्हळ्ळें तें आयकन म्हजी हाती ताट्टा लावं पासून उबी जाली. एक तूं कितें जबाब दिवपा तें म्हज्या तोंडा उतरां सुटनाय जाली. सामकारा दुसऱ्या वदां माश भयण बसोवन आसलो तेणे म्हाका बोट दाखयन म्हणलें चोय चोय लांप्या हांव तांबडो जालो. पेद्रुती तेद्दो मरे काजरेलो भुरग्यां सयरी गत करून भोंवतालो. तेगे मेन काम म्हणटा दुकरां धरपाचें आनी कप्पां वय करपाचें. सयरीक करपा तेगे सायड बिजनस आसलोलें. चेड्या 18 आनी चेडवा 16 वर्स लागलीं की ना माय पाय टेन्शन काडूंक लागताली. आजून वाडलो चेडवा हुंय दिलो ना मू. तडी मरे पयशे आसलोलीं भुरग्यां सयरीक करून 12 वर्सांचेर उयार करून काडटाली. बकून चेडे 16-17 वर्सां जायन काम करून नासता मस्ती कोताय जाल्यार वडील रोकडे म्हणटाले तेका सयरीक करून काजार करून काड सुदरतलो. पेद्रुतीवान सयरी गत केलो दोन उरल्यार तेका मागीर 2-4 नाल तांदळां पोटली पोंडो जालो जाल्यार पोणोसूय दिताले आनी 8 आणे नाजाल्यार चडान चड 1 रुपया दिताले.
आतां आयकय ते भाशेन सिद्धी वसा मयच पेरीघात जालो आसा. शाश्टी गांवां बक आनी मडगांव इगर्जेको हंयसर इगत करप्यांनी व्हडले कास्ता बिझनेस उगवला. गोंया काम करपी चेड्यांकू तेंचे बरे पयलीं रेजिस्टर करपा 2000 घेताय. आनी सायबा बोगोश मागीर तेंक मडगांव आपयन एक चेडूं पयस दाखयताय. आनी वयल्या एक चेड्याको चेडूं दाखयल म्हूण आनी 500 रुपया घेताय. तो चेडो फॉरन रिटर्न जाल्यार सांगो नाका, स्टार्टींग रेट 20,000 घेताय हुंय. दुसरे म्हळ्यार चेड्या आनी चेडवाकू एक रेस्टॉरंटां व्हरप, सेपरात फामील घेवन बसता म्हूण तूं, आनी पयस वचोन दाखोवप चोय म्हूण मानत जाल्यार. आतां मॉडर्न भुरगीं ते भाशेन ती मांयक पायक टेन्शन दिनाय. इस्कलां आसतना डोल ना जाल्यार कॉलेजी रोखडे मागीर हँडबॅग घेवन भोंवताय. ही आतां सांगत ती खबर मरे कोणा सांगपा न्हू, पूण तुमकां सांगता. तुमी जाणाय न्हू, देवा कृपेन हांव आजून आंकवारास म्हणून देखून 2 वर्स फाटीं शेजऱ्या दोमिंगान म्हाका आनी बसत्या आपणाक काजरां देड केले. आतां तुमी म्हटले लांप्यां इत्तू इदाजीचेर देडो रे केल्ल्या की जात तरी. ओ नवरो दोमिंगू मुज्याकूच्या 2 वर्सां वळो म्हाका देड केल म्हूण केसो नवल जाल तरी. आनी तेगे व्हंकल आसूं ती आनी खबर कची न्हू. धमकान भिकऱ्या जेवणा बीन बरो दीस पेस केलो. दुबय रिटर्न रे. काजरा आदल्या दिसाकू हळी बँड बीन लायन फोंटांनी लोकां इन्विटेशन दिले. आदल्या तेंपार रोस काडपा एक कारण आसतालें. त्या तेंपार शॅम्पू आनी हेअर कंडिशनर नासले न्ही रे, म्हूण रोस माथ्यात आपूण घोस्तिताले. मागीर न्हांवून जात्री केंस बरे मधूर जाताले. हांक होला रोस काडून बसलो कडेन न्हू, दुसरे वाटेन बसत्या देड्याक आनी दोमिंग न्हवऱ्याक माथ्या रोस तापून मुज बरे पात्री लोक चिंतना पडटालो. हेजे रोस तापून आनी केसो हायद काय म्हूण हेजे होड्या एकय केंस नाय जाल्या रे. चुरचुरेन थोडी स्मायल दिन म्हजी होडो बेस्तो पशेन वयताली. वयल्या रोसा बसलो कडेन म्हज्या होड्याचे कोण्याकल्यान जिते तांते होळे. कितें कोत्ताय रे बाबा, एश केल्या बंबई पावताय. बरें दुसऱ्या मंगळारा मेळ्या. ओ गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं संपयत मुगे काणयो. बरें रे मोग आसूं. दिस इज लांप्यां सायनिंग आउट म्हळ्यार आउट.